मुरगांव मांगोर हिलार सरकारी शाळेची दय ना जाल्या स्लॅबाचे कपचे पडटा 350 भुरगीं थंय शिकतात पिवपाक धड उदक ना भुरग्यांक वापरपाकूय सारकें उदक ना वण्टी काळ्यो एकूण सगळो कारभार पळयत जाल्यार ही बिल्डिंग शाळा कशी दिसत ना तातूंत भुरगीं कशी शिकतलीं काय म्हूण मोठो प्रश्न. सिलिंगाक एक सिलिंग सारको ना हिंगा सिलिंगाक ते रॉड दिसता पयलीं हिंगा ते रूफ ते सगळे सकयले केन्ना पडटा ते हांव नको आनी हिंगा भुरगे ते शिकताय ते कोणाक तितले हे ना ते एंड एनीथींग कॅन हॅपन एनी टायम सो आय जस्ट डिमांड फॉर गव्हर्मेंट जस्ट टू लूक आफ्टर दीस एंड दे हॅव टू डू समथींग ओवर हियर. जे कितें काम केल्लें आसा मेंटेनन्स म्हणटा पळय नांवा पुरतें केल्लें हितून बेजीक स्ट्रक्चर वर्क कांयच केल्लें ना. हे स्कुलाची हालत अशी आहा की भुरग्यांक एक सारकें हेजार्डस आसा केन्नाय कोसळपाक शकता. आमी जितले क्लासरूम आतां पळयले धड इलेक्ट्रिसिटीचे स्विचीस ना धाकले भुरगे आहा फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्डचे भुरग्यांक कांय कळना ते बोट जर घालीत जाल्यार तांकां शॉक येवपाक शकता भुरग्यांच्या जिवाचेर येवपाक शकता. आमचे सरकार आमकां सांगता की सगळ्या भुरग्यांक शिकयात फ्री एज्युकेशन ही क्वॉलिटी जी आयज दिता त्या एज्युकेशनाची हांव मागता सरकारा कडेन तेंच्यांनी मातशें बेगींतले बेगीन ह्या स्कुलाक येवन आदार करचो कित्याक आतां रिपेर करून दिवचें नाजाल्यार भुरग्यांच्या जिवाचेर येवपा भशेन आयच्या दिसाक हांगा कंडिशन आसा तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हांगा कितें ती एक्शन घेवन हें सगळें सारकें करचें. There is no proper drinking water. All government schools are supposed to provide purified mineral water or RO purified water to the children. There is a water purifier, however, there is no connection given. The tank disposing the water to provide drinking water to the children is not connected. The tank of the water that is accumulated for the use also is broken with a big hole, and when you peep inside the tank there is a lot of garbage that is being collected, and the area where the children are supposed to stand and drink or clean their tiffin or wash their hands is at a very high height, wherein the children are actually climbing on it and washing their hands and their tiffins, and it's so dangerous and slippery area. Any kid can easily fall off that place. So I request the government to please come forward and look after this matter, or whoever is able to help these children actually. I see a lot of improvements that are being done for the school, however it is not being regularly checked upon. That's why the facility is not being used probably. So please come ahead and please take care of this matter. It's really very serious to see these children in this state. शाळेन 350 भुरगीं शिकतात आनी बिल्डिंगेच्या स्लॅबाचो प्लास्टर कोसळटा. सरकार कोणाक रावला? प्रुडंटा खातीर दिसान परब. ICC क्रिकेट चॅम्पियनशिपीत ओव्हलाचेर इंडियन साऊथ आफ्रिकेक मारून सेमीफायनल गाठली. साऊथ आफ्रिकेन इंडियेक 192 रनाचे टार्गेट दिल्ले. सेमीफायनलीत पावतले जाल्यार टीम इंडियाक मॅच खंयचेय परिस्थितीत जिखूकच जाय आशिल्ली. भुवनेश्वर कुमार आनी बुमरान दरेकी 2-2 विकेटी काडल्यो. त्या शिवाय इंडियेची फिल्डिंगूय बऱ्यापैकी जाल्या. 3 रन आउट केले. शिखर धवन आनी कोहलीन मास्टर्स खेळ करून मॅच लागीं हाडली. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.